शांतीनगर वर्णापुरी हायवेर आसपी हो कचरो गेले कितलेशेच म्हयने पालिकान उबारूंक नासलो। न्यूज बाबा ऑनलायनाचेर हो रिपोर्ट आयल्या उपरांत कावन्सिलर तशेंच म्युनिसिपल कावन्सिल सोमतेच एक्शन घेवन हो त्वरीत काडला। पळयात हो रिपोर्ट। हांगा म्हाज्या वॉर्डान एक गार्बेज पॉयंट आसा हांगा सायनगर एरिया ऑपोजीट पोस्टान हो पॉयंट पयलीं व्हडना पयलीं टेंशन आसलो। थंय आमी गार्बेज क्लीन केली, ब्युटिफिकेशन केलें आनी थंय आमी पुलीस आउटपोस्ट बी आहलो। सो तो पॉयंट आमी हांगा शिफ्ट केल्लो। पूण हांगा आमी पळयला की जो हायवे आसा ते हांगा जे लोक आसा न्हू ते आख्खे कसो हांगा उडोवपाक लागले आनी हांगा खूब घाण करपाक लागले। आनी तो हांगासर लोक न्हू थंय ती भायले एरिया जे दाबोलीमचे एरिया वयले मुंडपाचे लोक आख्खे कसो हाडून ते हांगा उडोवपाक लागले। हांगा खूब हें जाल्लें, खूब घाण जाल्ली आनी हांगा गार्बेज आसल्या कारणान हांगा लोकांक खूब प्रॉब्लम जावपाले। तशेंच आमचे सायन्साचे लोक डॉक्टराचे लोक तांकां त्रास जावपाले। म्हणून ते लोकांनी म्हाका सांगलें की अशें तांकां पळोवं म्हणून। सो हांवें इन्स्टंट आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सालकर ताका सांगलें आनी आमचे मजमुगांव चेअरपर्सन गिरीश बोरकर ताका सांगलें। सो तेमी आयज म्हाका दोगांनी मेळून आयज म्हाका JCB आनी म्युनिसिपालिटी लेबर्स म्युनिसिपालिटी गाडी दिला। सो आमी हांगाचे म्हाजे सगळे लोकल इन्शुरन्स तांकां घेवन आयज आमी एरिया क्लीन केल्लो आसा। आनी तशेंच हांव लोकांक मागता की आयज आमी हांगा एरिया क्लीन केला। सो तुमी नेक्स्ट टायम फुडें जे तुमच्या गार्बेज तुमी हांगा हाडून उडयनाका। हांव तुमकां अपील करता की तुमचो गार्बेज आहा तो आमी तुमी हांगा उडयनाका। जे आमचे MMC हाऊस टॉस कलेक्शन करता तुमी ताका दिवपाचें कचरो तुमी हांगा हाडून उडोवपाचें न्हू। तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा आमचे चिकालीमचे सरपंच कमला प्रसाद की तेणें म्हाका सांगलां की हांगा क्लीन करून उपरांत ते म्हाका हांगा कितें ब्युटिफिकेशन करून दितलें म्हणून। हांव ताका दिवपाचें। म्हजें नांव मनोज नायक। हांव दर ह्या रस्त्यान येता वयता आनी हांगा जेन्ना वर्णापुरी आमचें ब्युटिफिकेशन केल्लें आमचे दाजी बाब सरान, आमचो वॉर्ड कावन्सिलर बाब अमय तसोच आमचो गिरीश एक बरें अशें पुलीस स्टेशनान एक बरें हें केल्लें आसा। पण खंय तरी ते मातशें गार्बेज हांगा मुखार पावले आनी लोकांनी तेजो गैरवापर करून हांगा सगळे हें उडोवपाक लागले आनी येता वयता तेन्ना अशें दिसतालें एक घाण मारताली आनी केन्ना काय हें काडूं। आनी आमचो सकयल जो म्हाजो वाडो आसा धाकटो सो थंयच्या लोकांची एक कंप्लेनूय आसलेली बाबा आमकां हें सगळो जो कचरो हांगा उडयता ते तेंच्या घरा कडेन पावताले, एक कोण शेवणी म्हण आनी कितें म्हण आनी सकयलूच एक सारको वास पडलेलो, सकयलू रावपाक जायनासलेलो तशें वयर तशें सकयल। सो आमी रिक्वेस्ट केलें आमचे MLA गिरीश तशेंच आमचो लाडको कावन्सिलर अमय बाब ताकाय रिक्वेस्ट केलें आनी वालोर आमचे MLA कितें तेणें फटाफट चड टायम ना घेता तेणें फटाफट एक्शन आयज घेतलेली आसा।